जे प्लॉट थंयसर जे डेव्हलपमेंट आहा ते पळयत जाल्यार जे एम्युनिटीज थंय जाय आसलेले जे तेंच्यांनी सजेस्ट केल्ले जे प्रोजेक्टान आउटपोस्ट पुलीस आउटपोस्ट पोस्ट ऑफिस गार्बेज बिल्डिंग हे इतर कितें एम्युनिटीज जे आसले ते थंयसर त्या प्रोजेक्टान आसले ते अजून पर्यंत काय जावंक ना थंयसर सुरवात आनी डेव्हलपमेंट जे करपाक जाय आसले म्हणजे जे इंडस्ट्रीज येवपाचे आसले ते येवंक ना थंयसर आनी मार्च 2024 कशें जातले हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा कित्याक थंय अजून पर्यंत लिंक रोड सुकेकुळेन धारगळ टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगा लिंक रोड आहा तेचो स्टेटस कितें आहा तो मातसो मंत्र्यान सांगचो. So basically infrastructure in that place सुरुवात जातलो स्पीकर सर which is due to complete by March 2024. आता प्रश्न येता स्पीकर सर इंडस्ट्रीजचो. स्पीकर सर 15 व्हडले प्लॉट आणि MIZ मायक्रो इंडस्ट्रियल झोनाचे 45 प्लॉट आसा. आयच्या तारखेन ऑलरेडी आमी 2 व्हडले प्लॉट स्पीकर सर दिल्ले आसा. आता दुसरी कंपनीक आमी हार्डवेअर दिली आणि 3 कंपनी फायनलाइज जातात. 4 मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन दिल्यो. हायवे कडल्यान डायरेक्ट तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेट 2.6 किलोमीटर रस्तो ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केला. एक्विजिशना खातीर 22 कोटी रुपया आमी ऑलरेडी डेपॉझिट केल्ले आसा. आमचे मार्किंग जालें की PWD आपले काम सुरू करतले. थंयसर म्हाका तेजे कडल्यान एश्युरन्स जाय की थंय एक पॉलिसी फ्रेम करपाची लोकल्सां खातीर स्थानिकांक एक पॉलिसी फ्रेम करपाची गव्हर्मेंटान की स्थानिकांक तेचेर आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांक थंय जॉब मेळटले म्हणून त्यांनी एश्युअर एक करपाचें लास्ट. स्पीकर सर जेन्ना खंयची आमी इंडस्ट्री हाडटा खंयची इंडस्ट्री हाडटा इट इज मेंट टू एन्श्योर मॅक्झिमम बेनिफीट फॉर लोकल. एन्श्युरन्स फस्ट ना पॉलिसी फ्रेम करून लोकल